दीस बुधवार जुनाची 18 तारीख 2025. पहिले वचप सांब पावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप अध्याय 9 वोळ 6 तावन 11 पर्यंत. भावा भयणीनो, इतले मोतीक वरा. जो कोण थोड्यांच वमता तो थोड्यांच लुंता. जो कोण धाराळ वमता तो धाराळ लुंता. हर एकलो आपणे काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रडोन म्हणल्या बरी न्ही, सुरसुरेकर न्ही, कित्याक हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगा आसो. तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवं की तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकीं बरयल्लें आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म सासणाक बाळटा. वमतल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव धाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. तुमचे उदार मन आनी की विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची काणीक आमचे वरवीं सबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 112 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 9. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भिवून चलतात तो, ताच्या आजनाते उल्हास भोगतात तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली, नितिवंताची पिळगी सुबामपणी बाळटली. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलो मनीस भागी. ताचें घर धन दिरव्यांनी भरतलें, ताचें नितिवंतपण सासणाक सुफळ जातलें. अपवन मनीस अंधकारांत एक उजवाड कसो, तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलो मनीस भागी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता, ताचें बरेंपण सदांच आलुरता. सड आनी सड मान ताका मेळटा. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा आसुमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वोळ 1 तावन 6 आनी 16 तावन 18 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर मात्र आदारिनाशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान दम करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्ले पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग.
आनी तुवें घुटान केल्लें पळयलेलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपाट्या बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक आपणे सारकेंच भोंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजे मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें घुटान केल्लें पळयता तो तुजो देव तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचो संदेश आमचे भवार्थी जिणेक प्रेरण दिता. आमचे बरेपण केवळ हेरांच्या दिश्टीक वा हेरांनी पळोवचे खातीर न्ही. आयच्या वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम संवसारांत हें सदांचें जावन गेलां. आमी केल्लें बरेपण, समाज सेवा, त्याग, सॅक्रिफीस ऑनलायन संवसारांत आमकां सळ प्रचार वा लायक्स हाडूंक पुरो. पूण जेजूक ताची गरज ना. बरी करणी, बरें करच्या इराद्यान काळजां मनां थावन येजे. दान, मागणें, उपास ह्यो बऱ्यो करण्यो वय. पूण वैयक्तीक रितीन केल्यार मात्र तांकां महत्व आनी मोल आसा. हो देवा आनी मनशा मदलो गुंडायेचो संबंद. कितेंच होगलीक आशें नासतना हेरां तें उदार जावचे मतीक संतोश दिता न्ही. असलें दयाळ काळीज जेजू आशेता. जेजूची ही शिकवण आमच्या भावार्थी जिणेक एक प्रेरण.